मोगाच्या भावा बहिणीनो, कादाराची ही दुसरी चिटी आसा। लोरशाचे चेडू सावंतवाडी आणि फरसूचो चेडो गावठाणवाडी यांचे काजार जावंचे आसा आणि कोणाची कंप्लेन आसात तर येऊन त्यांनी हांगा येऊन सांगपाचे। कितें रे बामट्या, कितें जालें कोंब्या? त्या चेडवा वांगडा तुजो मोग आसा? हय रे, चेडवा वांगडा मोग आसा? कितें फोटो आसात, व्हिडिओ आसात आनी कितें ते चलत ना? तुजी कोर्टशीप आसा कितें? 2 वरां तूं तेजे वांगडा रावला कितें? ते तुजेर मोग करता कितें? ना। मग तूं कोंब्या, तूं ह्या चेडवा वांगडा मोग करता, त्या चेडवा वांगडा मोग करताय, ह्या चेडवा वांगडा मोग करताय। मोग केलो म्हण ना, कोर्टशीप जाय 2 वर्साची आनी त्याच चेडवान तुका सांगूंक जाय, त्या चेडवान तुका सांगूंक जाय की हांव काजार जावंक सोदता। तूं तर कोंब्या, तुका तर सगळींच चेडवां चांगलीं दिसतात कोंब्या। हय रे, हे तुका जर काजार करचें आसत तर 2 वर्साची कोर्टशीप जाय। तूं कोंब्या, तुका कितें अक्कल ना? कांयच ना। कोंब्या दिसतो तुका ना, तुका सगळींच चेडवां बरीं दिसतात आणि हे तुजे आमकां चलूच ना। त्या दोगांची कोर्टशीप झालेली आसा, 2 वर्सां त्यांनी मोग केलेलो आसा आणि एकामेकाचो जीव एकठांय जाल्लो आसा। तूं त्या चेडवाची कितें कंप्लेन कर, कांय जावचें ना। कोर्टशीप जाय रे बामट्या। कितें म्हटलें, खूब मोग करता, ते तुज्या वांगडा मोग करता रे? हां, आनी कोणाची कंप्लेन आसा तर सांगात, हे चलत ना। फोटो आसात, व्हिडिओ आसात, चिठ्ठी आसा, काय चलत ना। ते चेडू तुजे वांगडा काजार जावंक सोदता कितें ना। मागीर ह्या दोगांचे कितें जालेलें आसा, कोर्टशीप जालेली आसा, एकमेकांक समजून घेतलेले आसा आणि म्हणून तेंचे काजार जातली। हांव कोणाचें आयकुचें ना। आतां तिसरी चिठ्ठी वचप जातलें, समजलें? कोर्टशीप जाय 2 वर्साची। मोग तेंचो दोनी चेड्याचे आणि चेडवाचे दोगांचो मोग जावो 2 वरां तेन्ना ते काजार जातले। ओके, तूं कितके चिठ्ठी हाड, कितके फोटो हाड, व्हिडिओ हाड, ते चलत ना। त्या चेडवान म्हणूंक जाय की हांव तुजेर मोग करता। तूं तर कोंबे सगळींच चेडवां तुका ना चांगली बरीं दिसतात, सगळ्यांक तूं मोग करता आणि म्हाका सांगता वय रे कोंब्या, हांव हुशार आसा कोंब्या। हय रे।